पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी ग्रेटर नोएडा हांगा सेमिकॉन इंडिया 2024 परिशदेचे जाले उक्तावण. सेमीकंडक्टर कंपन्यांनी भारतांत करची गुंतवणूक प्रधानमंत्र्यांनी मारलो उलो. आज नवी दिल्लीत दुसऱ्या संवसारीक ग्रीन हायड्रोजन संमेलनाचे जाले उक्तावण. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आभासी माध्यमांतल्यान केलें. जलवायू परिवर्तना आड ताकतिकेन काम करपाची आसा गरज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रपती भवनात आयोजित केल्या कार्यावळीत भलायकीच्या मळार उत्कृष्ट सेवा दिवपी देशांतल्या 15 नर्सींक आज राष्ट्रीय फ्लॉरेन्स नायटिंगेल पुरस्कार भेटोवन केले भोवमानीत. कॉलेराचो प्रसार थांबोवपा खातीर गोंयच्या सगळ्या नुस्तेमारी जेट्टीचेर नितळसाण दवरपाचो आदेश मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिला नुस्तेमारी खात्याक. आनी भारत एशियाई चॅम्पियन हॉकी सर्तींत भारतान मलेशियाचेर 8-1 अशें जैत मेळोवन उपांत्य फेरयेंत केलो प्रवेश. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी ग्रेटर नोएडा हांगा सेमिकॉन इंडिया 2024 परिशदेचें उक्तावण जालें. सेमीकंडक्टराच्या उज्वल भविश्या खातीर ह्या मध्यवर्ती संकल्पनेचेर आधारीत ही परिशद 3 दीस चलतली. ह्या परिशदेंत भारताक सेमीकंडक्टरा खातीर संवसारीक केंद्र तयार करपाची कल्पना अधोरेखीत करपी रणनीती आनी धोरण आखतले. खेरीज 250 परस चड प्रदर्शक आनी 150 तज्ञ उलोवपी ह्या परिशदेंत वांटेकार जातले. ह्या वेळार उलयतना नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की जगांतल्या सगळ्या उपकरणांत भारतांत तयार केल्लें चीप आसपाक जाय अशें आपलें सपन आसून सेमीकंडक्टराच्या पॉवर हावस जावपा खातीर जें आवश्यक आसा तें भारत करतलो. सेमीकंडक्टर क्षेत्रांत देशांत उत्पादनांत वाड जावची हे हेतान भारत सरकार 50% आदार दिता आनी भारत सरकाराच्या धोरणाक लागूनच ह्या क्षेत्रांत गुंतवणूक करपाक लोक मुखार येतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है. इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही है. भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं. तंत्रगिन्यानाक लोकशायेच्या मूल्यांचो आदार मेळत जाल्यार तंत्रगिन्यानाच्या सकारात्मक उर्जेन वाड जाता आनी हाचो साक्षात्कार भारतान पळोवंक मेळटा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. टेक्नोलॉजी के साथ जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जुड़ जाती हैं तो टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है. वही अगर टेक्नोलॉजी से डेमोक्रेटिक वैल्यूज हट जाती है तो वही टेक्नोलॉजी घातक बनते देर नहीं लगती. इसलिए चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो या सेमीकंडक्टर्स हो, हमारा फोकस एकदम क्लियर है. हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो संकट के समय भी रुके नहीं, ठहरे नहीं, निरंतर चलती रहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ह्या कार्यावळीत उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाची तुस्त करून सेमीकंडक्टर क्षेत्रांत भारताची उदरगत नव्या पावंड्यार पावतली अशी आस्त उक्तायली. After many attempts, finally it was under our Prime Minister's visionary leadership that we succeeded in getting the industry to our country. Within the first phase of our mission, in a very short time frame, 5 semiconductor units have been approved. Construction is rapidly under progress in the Micron unit, the Morigaon Tata unit, construction has started, and the other 3 units, construction will start very soon. Permitting, getting all the permissions has happened in a record time frame, which is, if you benchmark it with the rest of the world, this is indeed a new record.
आज नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपम हांगा दुसऱ्या संवसारीक ग्रीन हायड्रोजन संमेलनाचें आयोजन जालें. ह्या संमेलनाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आभासी प्रणाली वरवीं मार्गदर्शन केलें. कार्यावळीत उलोवप करतना जलवायू परिवर्तना आड ताकतिकेन काम करपाची गरज आसा असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो. तशेंच निवळ नितळ पृथ्वीचें संरक्षण करपा हेतान हरीत उर्जेचें खूब म्हत्व आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. India is committed towards creating cleaner and greener planet. We were the first among G20 nations to fulfill our Paris commitments on green energy. These commitments were fulfilled 9 years ahead of the target of 2030. India's installed non-fossil fuel capacity increased nearly 300% in the last 10 years. Our solar energy capacity increased over 3,000% in the same period. But we are not resting on these achievements. We remain focused on strengthening existing solutions. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रपती भवनात आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत भलायकेच्या मळार उत्कृश्ट सेवा दिवपी देशांतल्या 15 नर्सींक आज राष्ट्रीय फ्लॉरेन्स नायटिंगेल पुरस्कार भेटून भोवमानीत केले. 1973 वर्सा सावन भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान नर्स आनी नर्सिंग वेवसायिकांनी समाजाच्या कल्याणा खातीर केल्ल्या सेवेचो भोवमान करपा हेतान ह्या पुरस्काराची सुरवात केल्या. महामारी, हवामान बदल, संघर्ष आनी युद्ध सारकेल्या प्रतिकूल परिस्थितीतूय लोकसेवेंत प्रामाणीकपणान वांटो घेवपी नर्सींचो ह्या पुरस्काराच्या रुपान सरकार उपकार आठयता. ह्या वेळार कार्यावळीत भोवमानीत जाल्ल्या कांय पुरस्कार जैतिवंतांनी खोस उक्तायली. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, ये अवार्ड मिला मेरी बहुत मेहनत का फल है सर ये, और बहुत बहुत मेरे को प्राउड हो रहा है आज. ये अवार्ड से बहुत 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 खुशी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को भी और मेरे फैमिली को भी. This award has been given to me. It is because of my hard work and the confidence and the competency what I have. आज बहुत अच्छा लग रहा है. I am honored like anything कि at least at the end of the day if your work is recognized, so that gives you know. शिमलाचे संजोली मस्जिद प्रकरण सध्या बरेच पेटलां. हिंदू पक्ष संघटनेन हे बेकायदेशीर मशीद मोडून उडोवपाची मागणी करत आज प्रदर्शनां केली. 2007 वर्सा सावन ह्या मशीदीच्या बांदकामा आड न्यायालयान खटलो चालू आसतना लेगीत मशीदीचें काम सुरूच दवरिल्ल्यान लोकांनी रस्त्यार देवपाचो मार्ग आपणायला. ह्या वेळार बॅरिकेड्स मोडिल्ल्यान पुलिसांनी तांकां आडावपाक लाठी चार्जाचो वापर केलो. मजगतीं संजोली हांगा सध्या कलम 163 लागू करून 5 जाणां परस चड लोकांक एकठांय येवपाक बंदी घाल्या. मजगतीं सरकारान घेतिल्ल्या निर्णया विशीं तिडक उक्तायतना प्रशासन लोकांचे नैतीक हक्क काडून घेवपाचो यत्न करता अशें प्रदर्शनकर्त्यांनी म्हळां. ह्या पुराय प्रकरणाचे खोलायेन तपास करपाची मागणी भाजपाचे फुडारी अनुराग सिंग ठाकूर हांणी केल्या. मुद्दे की गहराई में जाना चाहिए और ये जो नई परिस्थितियां बनी हैं इसके कारण क्या रहे और इससे लोकल डेमोग्राफी पे कितना फर्क पड़ रहा है. ये स्थानीय लोगों में जो रोष है उसके बहुत गंभीर कारण है और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना जरूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए जाएं. विरोधी पक्ष फुडारी तशेंच हिमाचल प्रदेशाचे आदले मुखेलमंत्री जयराम ठाकूर हांणी प्रकरणाविशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना राज्य सरकाराचेर टिका करून राज्यांतल्या कायदो वेवस्थेचेर प्रश्न उबारलो. ज्यादा बिगड़े हैं, सरकार समय रहते कोई काम करती नहीं. स्ट्रीट वेंडर की अगर आप बात कर रहे हैं, हमने पॉलिसी लाई, हमने ये तय किया कि जो भी स्ट्रीट वेंडर यहाँ पर काम करना चाहता करे, लेकिन अपनी आइडेंटिटी और उसके साथ उसके रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा.
आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 20 महीने हो गए, लेकिन 20 महीने से ये काम क्यों बंद किया हुआ है? सही मायने में अगर कोई जिम्मेवार है तो वर्तमान सरकार की जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। कुटपण नुस्तेमारी जेटी आनी मोबोर फिश लँडिंग सेंटर हांगा सुमार 160 लोकांक कॉलेराची लागण जाल्या. हाका लागून आतां मेरेन 5 जाणांक मरण आयलां. हे विशीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दूख उक्तायलां. मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें की आपूण नुस्तेमारी खात्याक आदेश दिल्यात की कॉलेराचो प्रसार थांबोवपा खातीर गोंयच्या सगळ्या नुस्तेमारी जेटीचेर नितळसाण दवरप खूब गरजेचें आसा. रोगाच्या प्रसाराक आळो घालपा खातीर स्थलांतरीत कामगारां खातीर नितळसाणेचें काम कशें करपाक जाय हे विशीं भलायकी अधिकारी म्हायती दितात. स्वच्छतेचें बारकायेन पालन जाता की ना हाची जापसालदारकी नुस्तेमारी आनी भलायकी खात्याची आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. जो इन्सिडन्स जालो त्याच्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करता. असो इन्सिडन्स परत जावचो न्ही. पण अशा पद्दतीचे लेबर्स जेन्ना बोटीचेर वचून एक्सपायर्ड जाता, आमी बोट ओनर आहा तोय रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गजाली खातीर. कारण ऑलमोस्ट ते ब्रॉड डॅट 2 जाण हॉस्पिटलांत पावले, 3 जाण कितें तरी, बाकीचे उरलेले अक्षरशः डिहायड्रेटेड जाल्ले. आनी जो इन्सिडन्स जाला ताच्या खातीर आमी कॉम्पेन्सेशन बोट ओनरांनी कमीत कमी 5 लाख रुपया ताका पे करचे. आमच्या कडल्यान कॉर्पस फंडांतल्यान आमी 5 लाख रुपया पे करतले. पण हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे इन्सिडन्स आमी खपोवन घेवचे ना. तांकां सांगलें की हेज्या फुडें तांकां फायन 25 लाख रुपया तेंच्यांनी अशा इन्सिडन्स जालो चुकोन सुद्दां जाल्यार लेबरा खातीर पेमेंट करचो पडटलो, बोट ओनरान पेमेंट करचो पडटलो. एकंदर हांगासली फिशरीजची पुराय इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत खुबशे प्रॉब्लेम्स जे आसा पळय न्ही ते 15 दिसांनी हांव म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर फिशरीज हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. एक म्हणजे सगळ्यांनी SOP ठरोवपाच्यो. फिशरीज डिपार्टमेंट ऑल्सो डिसायड द स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर टू बोट्स. लेबर्स आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट, आमचो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस डॉक्टर उत्कर्ष बेतोडकर, ही द एपिडेमियोलॉजिस्ट, ही वील गायडलायन वन SOP कोणी वचप काय ना कशें वचप, तेंच्यांनी हायजेनीक कंडिशन दवरपा खातीर, किट्स दवरपा खातीर कितें हें ठरयतले. काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांणी विदेशांत भारतीय संस्कृती बद्दल अपशब्द काडल्या बद्दल भाजपाचे म्हणयारे सुधांशू त्रिवेदी हांणी राहुल गांधीचेर खर टिका केल्या. तांणी सांगलें की राहुल गांधी सारक्या फुडाऱ्याक भारताचो विदेशांत अप्रचार करप हें समान न्हय. भाजपा से नफरत हो सकती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आपके मन में ग्लानि, हिकारत, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकती है. भारतीय संस्कृति के प्रति अपशब्दों का आप प्रयोग क्यों करते हैं? चलिए, आपने भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय समाज के बारे में कभी 4 अच्छे शब्द बोले हो, 4 अच्छे वाक्य. आप सारे लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइएगा. आप ऐलान उमर से मिलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं भारत के समर्थक कितने सांसदों से आप मिले? राहुल गांधी हांकां विदेशांत वचून देशाविशीं अपमान करपी विधानां करपाची संवयच जाल्या. भाजपाचो अपमान करपाच्या हेतान खरें म्हळ्यार ते देशाच्या उदरगतीन खंड हाडटात अशें केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी प्रतिक्रिया दिली. एक बेबुनियाद बात जो महिला कहे कि भारत में हमारे मुस्लिम भाई बहन सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता. राहुल गांधी जी अब भारत के प्रति कोई संवेदना भी नहीं रखते. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. पहले बुआ नजर उतारेगी. लाइए दीजिए इसे, माँ का दूध पिलाना है. बुआ के देखे बिना हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है. अरे अम्मा, हम कह रहे हैं ना. कैसा बाप है तू, कुछ नहीं जानता. बाप है इसलिए जानते. जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है. बीमारी से लड़ने का ताकत आता है. देश उम्मीद से है करो. अरे अम्मा, हंस भी दो. आ गई बुआ. देख बुआ.
पिता हो तो हरि जैसा। इन्हें मालूम है कि जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध यानी कोलोस्ट्रम और शुरुआती 1000 दिनों में उचित पोषण बहुत जरूरी है। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। अखिल भारतीय व्यवस्थापन संघटनेन आज 51व्या राष्ट्रीय व्यवस्थापन अधिवेशनाचें आयोजन केल्लें। ह्या कार्यावळीक केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुखेल सोयरे म्हणून वांटेकार जाल्ले। कार्यावळीत उलोवप करतना सिंधिया हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाची तुस्त करतना भारताचे बदलिल्ले चित्र पळोवन सगळो संवसार देशाची तुस्त करता। भारत दर एका क्षेत्रांत उदरगतीच्या दिकेन पावलां मारीत आसा अशें सांगलें। India today is the second largest producer of mobile phones in the world. We have tripled the number of kilometers that we build of highways per day from 11 to 33 kilometers. We have raised 25 crore of our people, our brothers and sisters, from poverty. Under the Ayushman Card Yojana, 28.5 crore people today have health insurance cover of up to 5 lakh rupees per annum. 10 crore of our sisters and mothers who are covered under Ujjwala Yojana. And all of this has not happened in 75 years. हरियाणाच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या 90 सुवाती खातीर 5 ऑक्टोबराक मतदान जातलें। अर्ज दाखल करपाची निमणी तारीख 12 सप्टेंबर आसून 13 सप्टेंबराक अर्जाची छाननी जातली। उमेदवाराक 16 सप्टेंबराक अर्ज फाटीं घेवपाक मेळटले। मतमेजणी 8 ऑक्टोबराक जातली। इतले मजगतीं भारतीय जनता पक्षान आपल्या उमेदवारी चवथी वळेरी जाहीर केली। हातूंत 21 उमेदवारांची नांवां आसात। सोनीपत सुवातीचेर देवेंद्र गौतम जाल्यार निशांत आनंद गुडगांवच्यान वेंचणूक लढयतले। राजकौर गिल हे अंबाला छावणींतल्यान जाल्यार सुनील बिंदन हे कर्नाल मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयतले। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांच्या वांगडा दिवचले पुलीस स्टेशनाच्या सार्वजनीक गणपतीक भेट दिली आनी थंयच्या कार्यावळींत वांटो घेतलो। ह्या वेळार पत्रकारांकडेन उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की गणेश चतुर्थी सारकी परब समाजाच्या सगळ्या घटकांक एकठांय हाडटा। ही परब लोकां मदीं एकचाराची भावना रुजोवपाक खूब मजत करता अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्र्यांनी दिली। सगळ्यात पयली दिवचलकार गेली कितलीशींच वर्सां सार्वजनीक गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहान 11 दीस करता। 11 दिसूय वेगवेगळे सामाजीक सांस्कृतीक कार्यक्रमूय लोकां खातीर हांगासर आयोजन करता। खूब बरें दिसता एक उत्साहाच्या वातावरणांत बिचोले तालुक्यांत एक बरें वातावरण निर्मिती जी आसा पळय ती करता। आयच्या हांव ताका सार्वजनीक गणेश उत्सवाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा। अशाच पद्दतीन तुमी खूब बऱ्या उत्साहात आपलो सार्वजनीक गणेश उत्सव मनयतो। ह्या बॅनराच्या सकयल आमी जशें म्हणटा की इररिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी आनी इररिस्पेक्टीव ऑफ द जात आनी धर्म सगळे लोक ह्या बॅनराच्या सकयल एकत्र येवचे आनी तांच्यांनी गांवांतलो उत्सव हो खूब व्हड उत्सव हो मनयतो। गोंयांत भावीक 1.5 दीस, 5 दीस, 7 दीस, 9 दीस, 11 दीस आनी 21 दीस गणपती पुजतात। 1.5 दिसाच्या गणपतीचें विसर्जन आयतारा 9 तारखेक जालें। आज 5 दिसाच्या गणपतीच्या विसर्जनाक सुरवात जाल्या। आज पणजेच्या मिरामार दर्यादेगेर तशेंच सांताक्रूज हांगा मानशेचेर 5 दिसाच्या गणपतीचें विसर्जन जालें। पावसान आसर केल्ल्या कारणान भाविकांनी व्हडा उमेदीन गणपतीचें विसर्जन केलें। खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसो। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सर आज थोड़ा जल्दी निकलना था। 2 बजे
क्या हुआ राकेश? सर वो वाइफ को लेके जाना था इसलिए। हाँ भाई, शॉपिंग कराना बड़ा जरूरी है। अरे नहीं नहीं, मोटरसाइकिल पे घुमाएंगे अपनी वाइफ को। सच्चे मर्द जो है। हाँ मर्द हैं, इसीलिए प्रेग्नेंट बीवी को लेके जा रहे हैं खून की जांच और चेकअप कराने। आखिर माँ और बच्चे की सेहत का सवाल जो है। वाह, सीखो इससे कुछ। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। पिता हो तो राकेश जैसा, इन्हें पता है कि स्वास्थ्य की नियमित जांच और आयरन युक्त फॉलिक एसिड का देना माँ और बच्चों को एनीमिया से बचा सकता है। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। भारत एशियाई चॅम्पियन हॉकी सर्तींत भारत सेमीफायनलींत पावला। चीन हांगा हुलूनबुयर हांगा जाल्ल्या फाटलो जैतिवंत भारतान मलेशियाक 8-1 अशें जैत मेळोवन निमण्या 4 पंगडांत सुवात मेळयल्या। राजकुमार पाल हांणी 3 गोल करून हॅट्रिक केली, जाल्यार अरिजीत सिंग हुंडाल हांणी 2 गोल केले, जाल्यार जुगरात सिंग, हरमनप्रीत सिंग आनी उत्तम सिंग हांणी दरेकी 1 गोल केलो। हाचे पयलीं भारतान चीन आनी जपानच्या पंगडाचेर जैत मेळयल्लें। आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केलां त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31 अंश सेल्सियस, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी ग्रेटर नोयडा हांगा सेमिकॉन इंडिया 2024 परिशदेचें जालें उक्तावण। सेमीकंडक्टर कंपन्यांनी भारतांत करची गुंतवणूक, प्रधानमंत्र्यांनी मारलो उलो। आज नवी दिल्लीत दुसऱ्या संवसारीक ग्रीन हायड्रोजन संमेलनाचें जालें उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आभासी माध्यमांतल्यान केलें। जलवायू परिवर्तना आड ताकतिकेन काम करपाची आसा गरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रपती भवनात आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत भलायकीच्या मळार उत्कृश्ट सेवा दिवपी देशांतल्या 15 नर्सींक आज राष्ट्रीय फ्लॉरन्स नायटिंगेल पुरस्कार भेटोवन केले भोवमानीत। कोलेराचो प्रसार थांबोवपा खातीर गोंयच्या सगळ्या नुस्तेमारी जेटीचेर नितळसाण दवरपाचो आदेश मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिला नुस्तेमारी खात्याक। आनी भारत एशियाई चॅम्पियन हॉकी सर्तींत भारतान मलेशियाक 8-1 अशें जैत मेळोवन उपांत्य फेरयेंत केलो प्रवेश। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचें एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात। तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।